एज ऑफ नाव द स्टेटस इज 15 जाण आतां गोंयांत आमच्या म्हायती प्रमाण आयिल्ले आसात आनी कोणी मागीर आमकां थंयच्यान जर कोणी कॉन्टॅक्ट केलो सांगलें की बाबा अशें आमचो तेंचो इश्यूज आसा तेंचो प्रॉब्लेम्स आसा जाल्यार त्या टायमाचेर आमी तांकां मागीर आमकां आनीकूय म्हायती करपाच्या संबंदान मेळटा. सद्या सरकारा कडेन डेटा 15 जाणांचोच आसा की ह्या फाटल्या सो आनी अशें कोण तुमकां अप्रोच बीन जाल्यात सद्या? कशें आसा की हातूंत हेच्या भायर सुद्दां कांय जाण आयले आसतले, आतां तें आमकां खबर ना, पूण आमकां जेणी कॉन्टॅक्ट केलो आनी आमकां आमच्या हातूंतल्यान जेंकां आमी मदत केली अशे 15 जाण आसात की जे आतां पर्यंत पावल्यात. तेच्या भायर कांय जे डायरेक्टली आयले आसतले आपल्या घरा आसतले एक. नंबर 2 म्हणजे अशें आसतलें की जेंचे कडेन ज्या टायमार क्रायसीस जाता त्या टायमार तेंचे फॅमिली मेंबर्स आसतले, रिलेटिव्स आसतले, हे आमकां कॉन्टॅक्ट करतात. त्या टायमारूय आमी तांकां NRI कमिशनराच्या माध्यमांतल्यान मदत करतात. सो हें आमचें चालू आसता. आतां हें करता आसतना मदत म्हणजे आमकां थंयच्या एम्बसीक कॉन्टॅक्ट करप, थंयचो जर डिप्लोमॅटीक लेवलाचेर जर रिलेशन इस्टाब्लीश करून जर कितें उलोवपाचें आसत त्या संबंदान आसत, ह्यो गजाली ज्यो आसा त्यो NRI कमिशनराच्या माध्यमांतल्यान करता आनी आमी तांकां कावन्सिलींग करून थंय मदत करपाचो यत्न करता.